नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. पालिका आणि टीसीपी कायद्यात सरकार हाडटा म्हत्वाच्यो दुरुस्त्यो. बांदकामाक मान्यतायेचो अर्ज 15 दिसांत तडीक लायलो ना जाल्यार डीम्ड अप्रूव्ह. मंत्रिमंडळाचो निर्णय. राहुल गांधीचेर अन्याय. काँग्रेसीचो दिल्लीत ब्लॅक डे. काळे कपडे घालून अध्यक्ष खरगे सयत फुडारी विजय चौकार संकल्प सत्याग्रहार. सरकार बागवना, काँग्रेसय खंय बागोवची ना. मुख्यमंत्री कर्नाटकात मारता स्वल्प कन्नड. सरकारी तिजोरेंत स्वल्प फंड. अधिवेशनाय स्वल्प प्रश्नाच्यो जापो स्वल्प सरकाराचें विजन स्वल्प. काँग्रेस फुडारी युरीचो थोमणो. 2030 मेरेन 150 मेगावॅट सोलर. 2050 मेरेन पुराय ग्रीन एनर्जी. मार्च 2024 मेरेन पणजेच्यो सरकारी बिल्डिंगो सोलर. सुदिनाची जाप. ईव्ही सबसिडीचेर विजयान सरकाराक धुलो. इंटिग्रेटेड पर्यटन पॉलिसी येता त्या वर्सा शेकांचो धंदो गोंयकारांकडेनूच उरतलो. मंत्र्याचें उतर. गोंयकारांच्या शेकांच्या धंद्यांत भायले घुसतात. विरोधकांचो शेक पॉलिसीचेर बोवाळ. कळंगुटे दर्यादेगेर 137 शेक. 9 जाणांकच कन्सेंट टू ऑपरेट. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जाप. कितें कारवाय करतले ते सांगात. हायकोर्टान मागली पर्यटन खातें मंडळा कडच्यान जाप. रस्ते रुंद जाता तितले गाडयो चलयतल्यांचे बेशिस्तीचो विस्तार. नेम मोडटल्यांचो आंकडो कमी जावचो सोडून दिसपट्टो वाडटा. एका मार्चांत तालावाचेर 2 कोटी मायज वसुली. हिरो नॅशनल फुटबॉल चॅम्पियनशिपीतले 27वे सिनियर वुमन्स फुटबॉल सर्तींत ओडिशा आड हिमाचल प्रदेश मॅच 3-3 ड्रॉ. दुसरे मॅचींत आंध्रान राजस्थानाक 2 गोलांनी मारले. गोंय म्युनिसिपल कायदो आनी टीसीपी कायद्यांत सरकार म्हत्वाच्यो दुरुस्ती हाडटा. म्युनिसिपल कायद्यांत बांदकामाक मान्यताय दिवपाचो प्राज 60 दिसां वयल्यान 15 दीस करपाचो आनी वेळार अर्ज निकालांत काडलो ना जाल्यार डीम्ड अप्रुवलाची तरतूद. फामिलीचे प्रॉपर्टीची विभागणी करूंक पीडीए वा टीसीपी एनओसीची अट काडून वडोवपाची दुरुस्ती. मंत्रिमंडळाचे बसकेंत निर्णय. सोमारा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू जावच्या आदी मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाची बसका आपयल्ली. तातूंत पुरवणी मागणेचो डिमांड पास केलो. त्याचबरोबर 2 बिलांच्यो दुरुस्त्यो कॅबिनेटान पास केल्यात. गोंय म्युनिसिपालिटी कायद्यान दुरुस्ती. बांदकाम परवानगी खातीर अर्ज तडीक लावपाची मुजत 60 दिसां वयल्यान 15 दीस. थारायल्ल्या वेळा भितर निकाल काडलो ना जाल्यार डीम्ड अप्रूव्ह. शार आनी नगर नियोजन कायद्यान दुरुस्ती. फामिलीचे मालमत्तेचे विभागणे खातीर पीडीए वा चीफ टावन प्लॅनराच्या हरकत ना दाखलो लागचो ना. गोंयचे पर्यटन खातें आनी दृष्टी लायफ सेव्हिंग कंपनी मदीं चालू आशिल्ल्यो 3 आर्बिट्रेशन केशी कोर्टा भायर सोडोवपाचो निर्णय आज कॅबिनेटान घेतला. एकूण 4.14 कोटीच्यो 3 केशी लवादा मुखार चालू आशिल्ल्यो. दृष्टी लायफ सेव्हिंगान फावो तितली सामग्री दिवंक ना. सरकाराची 3.12 कोटी भरपायेची केस आशिल्ली लवादा मुखार. खात्यान पयशे उसरा दिल्ल्यान 76.99 लाखाचो इंट्रस्ट दिवचो म्हूण दृश्टीन घाल्ली केस. पेमेंट उसरा दिल्ल्यान जाल्ले लुकसाण भरपाक 91.13 लाख दिवचे म्हूण दृश्टीन घाल्ली आनी एक केस. 3 केशीचो कोर्टा भायर सेटलमेंट करपाचो कॅबिनेटाचो निर्णय. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. राहुल गांधीचेर मोदी सरकार अन्याय करता म्हूण काँग्रेसीचो दिल्लीत ब्लॅक डे. विजय चौका कडेन काँग्रेस अध्यक्ष खरगे धरून बाकीच्या फुडारी काळे कपडे घालून मिडिया मुखार. राहुल कर्नाटकाच्या कोलारांत उलयल्लो, केस गुजरातांत.
हाचे वयल्यान मोदी सरकार फावोर सोदता प्रशासनाचो गैरवापर करता म्हणून खंय स्पश्ट. सरकार बागवना मात काँग्रेसय खंय बागवची ना. आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं. एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए. तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया. यू हैव रजिस्टर्ड द केस इन सूरत आउटसाइड द jurisdiction and Gujarat. क्यों? Because you wanted the favorable government. There is a Gujarat government and you want to use the police. You want to use, I can't say judiciary, but you want to use for your purpose to defame Rahul Gandhi ji. That's why you people transferred the case there. अपोजिशन पार्टी को आप दबाने की कितनी भी कोशिश करेंगे, अपोजिशन पार्टी डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं. मुख्यमंत्री कर्नाटकांत वचून स्वल्प कन्नड मारता. तसोच गोंय सरकाराच्या तिजोरींतय स्वल्प फंड उरला. सरकाराची विधानसभेची अधिवेशनाय स्वल्प. प्रश्नाच्यो जापोय स्वल्प. गोंय सरकाराचें विजनय स्वल्प जालां. विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो तोमणो. विरोधी पक्षाचे स्वल्प आमदार उरल्या तरी खंय सरकाराक सोडचे ना. This government is on a स्वल्प mode. स्वल्प म्हणजे कन्नडान कितें लिटल. मुखेलमंत्री पयर गेल्लो इल्लो कन्नड उलयला. आतां this government was formed with MLAs being स्वल्प. Secondly, this treasury of this finance department has स्वल्प funds. Secondly, जे सेशन जाता असेंब्लीचे ते स्वल्प जाता. जे आन्सर आमकां एलिक्यून दिता इनकम्प्लीट आन्सर ते स्वल्प मेळटा. आज गोंयचे जे विजन गेले हा ते स्वल्प आसा. लास्ट आमी स्वल्प ऑपोजिशन आमदार उलय 7 आहे, पूण आमकां विश्वास हा की 7 आमदार there will be maximum performance, minimum opposition, maximum performance. गोंयची लायटीची गरज 540 मेगावॅट, चडांत चड 700 मेगावॅट. सरकारान बिगर पारंपारीक आनी सोलर उर्जा स्रोतां वरवीं 150 मेगावॅट वीज निर्मितीचो प्लान केला. ह्या वर्सभरांत पणजेच्यो सगल्यो सरकारी बिल्डिंगो सोलर जातल्यो. 2050 मेरेन पुराय ग्रीन एनर्जी. टार्गेट गाठपा विशीं आलेशाच्या प्रस्नाक सुदिनाची जाप. सोलर टार्गेट EV सबसिडीचेर विजय युरीचे सरकाराक आडवे तिडवे प्रस्न. I see nothing that has been done सारकें बरें स्पेसिफिकली आमगेलें कितकोन माय कॉन्स्टिट्युएंसी or rather आमगे village will be more power based, solar power based or renewable power based unit. केन्ना EV सबसिडी स्कीम नोटिफाय केल्ली, कितल्या वर्सां खातीर केल्ली, कसल्या पर्पजा खातीर केल्ली, कितलो अमाउंट डिसबर्स जाला, एलोकेशन कितलें आशिल्लें आनी व्हॉट इज द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ द स्कीम. रूफटॉप सोलर आमचें काम चल्लां. पंजीम सिटी डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतला की पंजीम सिटींत जितल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा तितल्योय गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आमी अंदू काम चालू करताय financial year 2023-24, and we will see that it will be completed by next March 2024. 540 मेगावॅट वीज आमकां लागता, ती 750 पीक अवर्सा आमकां 750 म्हणजे सादारण मे एप्रील 750 पर्यंत वता. आणि ही वीज
2030 पर्यंत आमचे एम्बिशन आसा की वी विल रीच टू 150 मेगावॅट इन सोलर. ती सोलर पॉलिसी जेन्ना डिसिजन जालें तेन्ना 2050 पर्यंत सबंद भारतांत ग्रीन एनर्जी तयार करची म्हटलां. सो आमकांय 2050 पर्यंत जितली गोंयांत एनर्जी जाय तितली ग्रीन एनर्जी आमी तयार करपाक जाय 2050. वी वील सी दॅट इन नेक्स्ट 1 year आमी आतां जी ओपन पॉलिसी तुका जो डॉक्युमेंट दिला तातूंत आमी 100 मेगावॅट वीज तयार करता आनी ती बी स्टोरेज हांवें तुका पयलींच सांगलां आनी ते करतले आमी. इंटिग्रेटेड टुरिझम पॉलिसी येता त्या वर्सा शेकांचो धंदो गोंयकारां कडेनूच उरतलो. मॉडेल शेक जायच. सरकार फक्त फॅसिलिटेटर. पर्यटन मंत्री रोहनाची जाप. गोंयकारांचो धंदो भायलो चलयता म्हूण विरेश लक्षवेधीचेर उलयलो. सरकाराक कमर्शियल उपक्रम चलोवंक जमना म्हूण विजयान मुद्दो काडलो. काळे कोटवाले टुरिझम प्रस्ताव घेवन भोंवतात म्हूण मायकल उलयिल्ल्यान मोठो बोवाळ. शॅक्स आसले ते लोकलांच्या हातीन आसले म्हणून आमची पंचायतीच्या अंडर आसले. आतां ते टुरिझमा अंडर घेतलेले आसा. सो जेन्ना टुरिझमा अंडर घेता आमच्या गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन तुमी समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन म्हणना नाल्यार कॉमन सिवील कोडाच्या अंडर तांकां हाडूंक जाय आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. नाजाल्यार एवरी बिझनस आमचो जो बिझनस आसा तो सगळ्या भायल्यांच्या हातीन वयतलो आनी गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. शेक पॉलिसी जी मंत्री म्हणटा आपल्यान कन्सेप्च्युअलायज करूंकूच ना. Who is in the process of conceptualizing this Sheikh policy? Don't tell me it is the tourism board. If it was the tourism board, Sheikh members are member on it. They have come to us. काळे कोट वाले येयल्ले हा भोंवता ते सगळ्याक म्हाका येवन मेवले. I hope you are not going to oppose this. I'm like, what do you want me to not oppose? I'm like, I'm always with the locals. ते पळयता कोण ओपोज करपाचे आहा पळय ते तेजे कडेन पयले वयतले, विजया कडेन पयले वयतले, म्हाजे कडेन येतले आनी कोणा कडेन वयतले. वाय दे आर गोईंग? एक सिरियस एलिगेशन करता की ताका लोक मेळ्ळा बिफोर अ पॉलिसी इज बींग मेड. ही हॅज टू नेम देम. नॉट अबाउट पॉलिसी. ही हॅज टू नेम. आमदारान खासता एक कडेन खरपयता एक कडेन करपाची गरज ना. समज कोणे काळे सूट घालून आयल्या ताज्या ऑफिसान म्हज्या ऑफिसान कोणाच्या ऑफिसान अवश्य सांगचें शॅक्स फक्त गोंयकारां कडेन आशिल्ले आसा आनी उरतले. पॉलिसीनी गोंयकारांकूच फक्त हे शॅक्स मेळटले आनी हे सगळे मुख्यमंत्र्या कडेन बसून सगळ्या शॅक असोसिएशना कडेन बसून कोस्टल बेल्टाचे MLAचे इनपुट्स घेवन ही पॉलिसी हे येता ती वर्सां आमकां काडपाची गरज आसा. सरकार इज अ फॅसिलिटेटर. एक वाटेन तुमी म्हणटा तुमीच पडटा धंद्यान, दुसरे म्हणटा तुमी पडूंक जायना धंद्यान. सरकार धंद्यान ना स्पिकर सर. सरकार इज जस्ट प्रोवायडिंग द नेसेसरी सपोर्ट for our local Goans to run their businesses well. कळंगुटे कांदोळे दर्यादेग वाठारांत 137 शेक मात 9कच कन्सेंट टू ऑपरेट दिला म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची हायकोर्टाक जाप. दर्यादेगेवेल्या ह्या अंधाधुंदीची कोर्टान दखल घेतली. परवानगी नाशिल्ल्या शेकांचेर कारवाय कित्याक करूं ना काय म्हूण बोर्डाक प्रस्न. कितें कारवाय करतले ती सांगात म्हणून पर्यटन खात्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन जाप मागल्या. रस्ते रुंद जाता तितले गाडयो चलयतल्यांचे बेशिस्तीचो विस्तार. शिस्त लावंक फायन उणें पडटा म्हूण सरकारान फायन वाडयली. मात नेम मोडटल्यांचो आंकडो कमी जावचो सोडून दिसपट्टो वाडत आसा. एका मार्चांतच येरादारी पुलिसांनी येरादारी नेम मोडटल्या कडच्यान 2 कोटी वयर तालांव वसूल केला. मनशाचो जीव दुडवां परस सवाय. खासा रिपोर्ट. लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख हे आकडे आता फाटी पडले. गोंयच्या रस्त्यार नेम मोडटल्यांकडच्यान मार्च 2023 2 कोटीचो तालाव येरादारी पुलिसांनी वसूल केला. सरकारी मळार जागृताय, मिडिया रिपोर्ट, दिसपट्टे एक्सिडेंटांनी मरणाच्यो खबरो, मात येरादारीचे नेम मोडटल्यांक कांयच फरक पडना. नेम मोडटल्यांचे वाडटे आंकडे आनी फायन पळयल्यार कळटा. मार्च 2022 येरादारी पुलिसांनी गोंयच्या रस्त्यार नेम मोडटल्यांकडच्यान 61,52,000 मायज एकठांय केल्ले. मात 2023
तालावाचो आंकडो 2 कोटी पार. सरकारा खातीर फंड, रेंजी आनी तिजोरेचो ताण उणो करपाची जबाबदारी घडये गोंयकारांनी घेतल्या. एकाच दिसा 10.5 लाखां मेरेन तालाव हे बेशिस्त गाडयेकार आनी ड्रायव्हरांनी सरकारी तिजोरेन जमा केला. 2023 मार्च 24 मेरेन नेम मोडटल्यांकडच्यान 6 कोटी 60 लाख रुपया ट्राफिक सेलान वसूल केल्यात. रस्तो सुरक्षा सप्ताह आसूं वा बाकीच्यो कार्यावळी, NGO, मिडिया, येरादारी खाते, ट्रॅफिक पुलीस गाडयेकारांक शिस्त लावंक भोंवतात. मात येरादारीचे नेम मोडटल्यांचो आंकडो पळयल्यार जीव दुडवा परस सवाय. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. गोंयच्यान बेकायदेशीर सोऱ्याचे तस्करीच्यो केशी वाडत आसात. राती गोंयच्यान कर्नाटकात वचपी टुरिस्ट बसींतल्यान अनमोड चेकपोस्टाचेर 319 लिटर सोरो जप्त. बस आनी सोरो धरून 34,32,000ची रेड. कर्नाटकाच्या तिगांक धरल्यात. तेवटेन कणकुंबी चेकपोस्टार ट्रक आनी सोरो धरून 10 लाखांची रेड. हे रेडींत आसामाच्या दोगांक उखल्ले. कर्नाटकांतल्यान गोव्यात गेल्ली एक टुरिस्ट बस परतून येत असताना तेजी रविवारी रात्री अनमोड चेकपोस्टाचेर तपासणी केली असता त्या बसीत सुमारे 319 लिटर गोवा मेड जो दारू आसा ती दारू मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणी कर्नाटकांतल्या 3 जाणांका अनमोड आबकारी विभागान अटक केल्ली आसा. अनमोडाक जी दारू जप्त केल्ली आसा ती दारू आनी बस अशे एकूण 34 लाख रुपयांचो म्हाल जप्त केलो आसा. तशेंच दुसऱ्या घटनेत कणकुंबी हांगासर केल्ल्या कारवायेत 78,000 रुपयांची दारू जप्त केल्ली आसा. तशेंच ह्या प्रकरणी आसामच्या दोगांका आबकारी विभागान अटक केल्ली आसा. कणकुंबीक हांगासर जी दारू जप्त केल्ली आसा ते टोटल एकूण 10 लाखाचो माल जप्त केल्लो आसा. हिरो नॅशनल फुटबॉल चॅम्पियनशिपींतले 27वे सिनियर वुमन्स नॅशनल फुटबॉल सर्तींत ओडिशा आड हिमाचल प्रदेश 3-3 ड्रॉ उरली. फातोड्डा स्टेडियमार जाल्ले दुसरे मॅचींत आंध्र प्रदेशान राजस्थानाक 2-0 गोलांनी मारले. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.